Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोंयांत सध्या कोलवाळची एकूच जेल. सरकाराच्या कोतान ही जेल खंय आधुनीक. मात बलात्कार केशींतलो जेलींतलो कैदी रामचंद्र येल्लप्पा पळून वतना ताका कॅमेरा ट्रॅप करपी एकूय सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेज ना. जेलीचे अधिकारीच सांगतात त्या प्रमाण कांय सीसीटीव्ही कॅमेरा चलनात, जाल्यार कांय सीसीटीव्ही कॅमेरांचेर काळखांतलें कांयच कॅप्चर जायना. रामचंद्र मंगळारा फांतोडेर पळा, ताका लागून ताची फुटेज सीसीटीव्ही कॅमेराचेर ना. कैदी वण्टीवेल्यान उडी मारून पळप शक्यूच ना. जेलीच्या एका सिनियर अधिकाऱ्यान प्रुडंटाक सांगिल्ल्या प्रमाण 3 वण्टींनी जेलीच्यो 3 एंट्री गेटी कवर जातात. सगळ्यांत भायली वणत 25 ते 30 फूट उंच. तिचे वेल्यान पळप शक्यूच ना. रामचंद मेन गेटींतल्यानूच पळला आसुये. प्रस्न उपरासता तो रामचंद मेन गेटींतल्यान पळला जाल्यार ड्युटेर आशिल्ले सेक्युरिटी स्टाफाक तो कसो मेळूना. आदीं पळयिल्ल्या कैद्याचे केशीचो म्हयनो जालो तरी तड लागिल्ली ना आनी आतां रामचंद पळा ताची सीसीटीव्ही फुटेज सुद्दां मेळना. इतली पद्दतशीर वेवस्था. मॉडर्न जेलीचे सुरक्षा यंत्रणेचो पद्दतशीर काळखांतलो कारभार. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.